गोविंद गावडे एक स्वता कलाकार आसा. एखादे वेळ जर कोणाय बरे तरेन ऑर्गनायज करपाक शकता जाल्यार ते सरकाराचे डिसिजन आसा. आमी हांगा सुभाषा खातीर ई फी किंवा ESG केल्ली ना. ताजेर फाल्यां सकाळीं गोविंद गावडे येवपाक शकता, तांचो मर्जींतलो मनीस येवपाक शकता. म्हाका ताजेर कांय कॉमेंट करपाचें ना. इफ यू फेल इन डिलिव्हरींग जाल्यार कितें जावपाक शकता न्ही. सो गोविंद गावडेचे हें आसा, एखादे म्हजे परस डेफिनेटली तो बरें करपाक शकतलो अशी तांची ह्या उर्बा आसतली. एखादे वेळ ते ताजेर ती मर्जी सरकाराची आसा, कळ्ळें न्ही. आमच्या हातून भितर कांय मिस्टेक जाले जर जायत ह्या वर्साक, एखादे वेळ फुडल्या वर्साक आमी आसचे ना. सांगेच्यान पार्टी खातीर कोणी काम करता जर जायत, आतां ते सांगेच्यानच कित्याक इन्सिस्ट करता खबर ना. केप्यां खूब कार्यकर्ते तांचे बाबू कवळेकाराच्या घराचेर मोर्चाय व्हरतात आपल्याक टायम मेळना म्हणून. आतां हें काम खुबशे केप्यां मतदारसंघांनी करपाची गरज आसा आनी सांग्याक केलें जर जायत जाल्यार म्हाकाच आदार जातलो, कळ्ळें न्ही. इतलीं वर्सां हांव एकटोच, म्हणजे खुबशे आमचे कार्यकर्ते BJPचेच घेतात एकटेपणान ना BJP. आतां काँग्रेसीचे जर कार्यकर्ते आमकां येवन सहाय्य करता जर जाय जाल्यार आमचें मंडळ, आमचे कार्यकर्ते उमेदच आसा. आमी पळयतात ती संघटन पळयतात. सुभाष फळदेसायाची BJP न्ही, सुभाष फळदेसाय कायम स्वरुपी थी उमेदवार न्ही. कोणी आयलो जर जायत बरें काम करता त्या मनशाक तो तिकेटीचो दावेदार जातलो. लोकांक जो न्याय दिवपाक शकता तो उमेदवार जातलो. हाचेर कांय प्रॉब्लेम ना.